साखळे सुर्ला देऊळवाडा हांगाचे रोमट फाटली कितलीशीच वर्सां जाली पीर साहेबाच्या दर्याक भेट दितात। सोमारा सिद्धेश्वर देवाच्या रोमट मेळान पीर साहेब दर्याक भेट दिली। चला जाऊ पीर भेटला अर्ध्या वाटे अशे सूर ह्या वेळार आयकुपाक येतात। हिंदू मुसलमानाचे एकतेचे प्रतीक म्हणून ह्या सणाकडेन पळोवप जाता। ही परंपरा तरणाट्या पिळगेन फुडें अशीच जपपाक जाय म्हूण जाणटे सांगतात। डेस्क ब्युरो रिपोर्ट। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والصلاة والذين ينفقون والذين هم جماعة صلاة من قبلكم بالآخرة ولا تعالى من ربهم ولا المفلحون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। आम्ही सगळ्यांना एक वेलकम दिता आणि मुबारकबाद बी दिता। आयचो म्हणजे दीस म्हणजे सगळें कितें सांगपाची गरज ना। आमी आयच्या दिसाक आमी कितें करता एका मोठ्या आतुरतेन हे आमी भाव आमकां मेळटले म्हणून आमी तेजी वाट पळयत आसता। कित्याक आयच्या दिसाक आमी सगळे एकमेक मेळटा, एकमेकांक मिठी मारता, गळे मेळटा, सगळें आमचें चालू आसता। आनी आमचे हो प्रोग्राम जो आसा न्हू आनी हे लोक जे आमकां येवन मेळटा न्हू आमचे भाव, आमी ताका भावच म्हणटा, हिंदू म्हणना। ते प्रत्येक वर्सा अशें येवपाचें आनी फुडें सुद्दां अशेंच तेंच्यांनी येवन आमकां मेळचें म्हणून अशें आमी पिरा कडेन आनी सिद्धेश्वर देव आहा न्हू आमचो तेचे कडेन मागता। आमचे असोच प्रोग्राम चालू वरचो आनी आमच्या वर्सान वर्स अशें चालू आसचें। म्हजें नांव भानुदास दत्ता नायक, देवळवाड्यार रावता आनी हे शिमग्याच्या उत्सवाक जो आमचो अधिकार आसा तो आमी ते पद्दतीन हांगासर करून दिल्लो आसा। आमकां हांगासून सिद्धेश्वराची हेका पिराक जागा दिल्ली आसा। पीर सिद्धेश्वराच्या उतरां हांगा बसलेलो आसा। तेन्ना ह्या निमतान आमी सगळे गांवचे लोक सगळे पिराचे भेटीक म्हणून हांगा येता आनी वर्शी पद्दती प्रमाणे आमचें जें कितें चलना जाणटे घेवन येयल्यात ते पद्दतीन हें फुडें चलता। हांव विष्णू बाबू नाटेकर आणि आमच्या ह्या सुर्ला गांवचो परंपरागत असो पूर्वकालीन चालू आसलेलो आमचो शिगमोत्सव। आणि ह्या शिगमोत्सवाच्या निमतान जे ज्येष्ठ आमचे भांडा सुनलाय तेंच्यांनी सांगले त्या प्रमाण पूर्व परंपरागत आमची एक परंपरा आसा की सिद्धेश्वर आमचो मल्लिकार्जून आणि पीर असे ह्या हिंदू हांगासर येयले आनी प्रत्येकाची जागा आपापली हांगा वेवस्थीत आपले स्थान दवरलें आणि वर्सांतून एकदां ह्या सगळ्या देवांची भेट जावची आणि हिंदू मुस्लीम असलो फक्त भेदभाव न दवरता आमचे सगळे परंपरागत असे व्यवसाय चालू उरचे खातीर ही वर्सांतून एकदां शिगमोत्सवाच्या निमतान सिद्धेश्वराचे रोमट हे हांगासर पिराचे भेटीक येता। आणि ह्या पिराचे भेटीक येयल्या उपरांत सगळे गांवांतले बाल गोपाळ जनगोपाळ आणि आमचे मुस्लीम बांधव सुद्दां आतां तुमी तेजेनी सांगल्या प्रमाणे सांगले तेंचे ऐकले की तेंचे सुद्दां सांगले सुद्दां एक हें आसा की सगळ्यांची परंपरा जी कितें पयलीं पासूनची चालू आसा ताका कसलोच भेदभाव न दवरता ही परंपरा शिगमोत्सवाच्या निमतान आमी एकत्र आसत आनी कसलोच भेदभाव न दवरता आमी हिंदू मुस्लीम सगळे जाण एक जावन परंपरा जी आसा ती एक जावची।